तिरपलो मागीर कितें जालें क्रेप बँडेज बेल्ली जाल्लें तशें ना आतां इफ सिन्स आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क विथ द बेस्ट स्कोपी सर्जन ऑफ एंकल थर्मन म्हणून प्रोफेसर थर्मन ताजे कडल्यान हांव खूब एंकल शिकलो जर्मनीन आसतना तर एंकलान कितें आसता की भायल्या सायडल्यान लिगामेंट आसतात तिरपता तेन्ना ते तुटतात जशें हाडाक तेंकपाक टायम लागता तशें हाकाय टायम लागता समज सिवियर तुटलो मागीर ताजे ग्रेड्स आसता 1 2 3 1 मागीर मातशें बारीक 3 मागीर सामकोच पेड्डला सामकोच तुटला समज ग्रेड 3 टेर आसलो आनी तुमी समज ताका क्रेप बँडेज बांदली 6 आठवड्यान तो पेकचो ना ताका टायम लागता आनी समज पेकना जाल्यार बारीक शस्त्रक्रिया करून ती करपाक जाता 58 इयर्स तुमकां समज तिरपला आजून दुखता एक तर पयलीं म्हळ्यार एक्सरे काडून घेवपाकच जाय हेअरलायन सुद्दां तो दुखपाक शकता आनी 6 आठवडे उरला हाजे अर्थान तुमी तातडीन आजच नाल्यार फाल्यां दोतोरा म्हऱ्यान वचात एक्सरे काडात तपासून घेयात आनी त्या प्रमाणे ताजो एक ट्रिटमेंट चालू करात बेस्ट म्हणजे तेच म्हणजे तज्ञ डॉक्टर कडेन वचून 6 आठवडे इज क्वायट अ बिग ड्युरेशन आनी फक्त क्रेप बँडेजूच बांदून रावं नाकात ताचेर भरोशारूय रावं नाकात मातसो यू शूड टेक द ओपिनियन डॉक्टर म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो 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 या सुदेश नायक उलयता वास्कोसून सुदेश बाब विचारात प्रश्न म्हाजो एक टायमार एक्सिडेंट जावन नी कॅप फ्रॅक्चर जाल्ले नी कॅप हय तर माझी नी कॅप काडून उडयले तो लोक म्हणटा नी कॅप नवे घालता सो ते नी कॅप नवे घालपाक जाता का म्हणून एज एज कितली हॅलो एज वर्सां कितली माझी वर्सां 42 अच्छा काम कितें करता ड्रायव्हिंग करता हांव बरें तुमकां आतां सद्या त्रास कितें जाता सध्या त्रास काय ना पण म्हाका धांवपाक जायना काय ना फास्ट चल्लें जाल्यार मातसो पांय बँड हे जाता बँड घुसपल्ल्या भशेन जाता पडूंक जाता ओके पूण फ्युचर बरें नाव ही आतां तांचें वय 42 नी कॅपाची नी कॅप आमी वाटी म्हणटात एक्चुअली वाटी म्हणजे नी कॅप पटेला म्हणटात ताका आमी ताजो समज फ्रॅक्चर जालो तो सामको चुराडो जाल्लो आसा तो काय परतो सारको करपाक मेळना ते घडये तेन्ना तांकां तसो जावन ते काडलो आसूं येत दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट समज 42 इज नॉट द रायट एज रिप्लेसमेंटा खातीर पण इवन रिप्लेसमेंट करतना ते नी कॅप ताका आमी एक्सटेन्शन आमचो पांय नीट करून सरळ उबो रावपाक तो नी कॅपाची आमकां गरज आसता तर तो कितलो काडला इल्लोसो काडला काय पुराय काडला तो चलपाक भोंवपाक जाता वता करता हाज्या अर्थान तागेलें बेंडिंग बी बरें आसतलें सो म्हाका दिसता की थोडो काडलो आसूं येत पुराय काडून ना सगळें नी कॅप काडून आसतलें तर त्या प्रमाणे आर्थरायटीस कितलो आसा पोस्ट ट्रॉमॅटीक आर्थरोसीस म्हणटा आमी म्हळ्यार कितें की इंजुरी जाल्ले कारणान ते कार्टिलेज झरिल्ली आसतली भितर ते कितली बाद आसा आनी ती आमकां सादें बेजीक ऑपरेशन व्हडलें रिप्लेसमेंट करनासतना करपा येता काय ना ते पळयतकीरच डिसायड करपाक मेळटलें सो तज्ञा कडेन वचचें एज आय से तज्ञा कडेन वचचें इवॅल्युएट करचें आनी तुमचे डिमांड्स कितें आसात तुमी नक्की हें कसली शस्त्रक्रिया केल्यार तुमी धांवपाक फिरपाक मॅरेथॉन करपाक शकचे नात बट एटलिस्ट थोडी तरी एक्टिविटी रुटीन करपाक बायक चलोवपाक ऑर बेटी सायकलिंग करपाक ऑल दीस थिंग्स समज करपाक जाय जाल्यार ताका पर्याय आसता तर तुमी तज्ञाक मेळचें आनी त्या प्रमाणे एक प्रॉपर डिसिजन घेवचें बरें डॉक्टर म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो विचार हॅलो दोतोर हांव सांताक्रूज सोड्या उलयतां विचार म्हाजे पांयचें वर्सां 62 ताका डायबिटीस आहा तेजे मरे जांगडाची पोंद हें दुखता वेन्स दुखता तेज्यो दोन्ही पांयच्यो कित्याक लागून कोण डायबेटीक रिलेशन हा या कितें 62 ही एज जॉयंटाची नासतली आतां कारण जशें आमी वोदोळ म्हळें की रिफर्ड पेन आसपाक शकता इट मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी जॉयंट इट कॅन बी जस्ट अ सायाटिका प्रॉब्लम कण्याचो त्रास आसता एक डिस्क आसत दोन्ही सायडींतले शिरो समज त्यो चेपता प्रेशर येता जाल्यार हे त्रास जावपाक शकता तर त्यांनी त्या प्रमाणे स्पायन सर्जनाक मेळचें एक्सरे MRI करचो तपासून घेवचें एनी विकनेस आसा काय ना तें पळोवन घेवचें आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट सुरू करचो डायबिटीस आशिल्ल्या मनशांनी हे त्रास मातशे चडच जातात कित्याक तांचे शिरो मातशे फ्राक जातात तर हे लक्षांत दवरून तुमी ताका तपासून घेवचें नक्की ताका ट्रिटमेंट आसा भिवपाची कांय गरज ना आनी तुमी डायबिटीस कंट्रोल करपाक आपल्या सायडीसून प्रयत्न करपाचो प्रॉपर मेडिकेशन डायट ऑल्सो इम्पॉर्टंट मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो 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 विचार हॅलो विचार प्रश्न वेनेसा पेरेरा फ्रॉम कार्मोना या तुझ्या टीव्हीचा आवाज कमी कर आणि प्रश्न विचार या दिमी एशकोन बसले उठता आसतना न्हू दोनी दिमी केडेक केडेक जाताय आनी राती फोल्ड केले आनी एंको सोल्ड जाल्यार तेन्ना केडेक केडेक जाताय कितें कोन्न डॉक्टर कॅन जस्ट गिव मी एडवायस या Yes, she is 47, she said.
मिसेस परेरा 47 इयर एज नॉर्मली सुद्दां तुमकां दिमेक आवाज येवप हें इवन नॉर्मली सुद्दां जाता अशें न्ही की तिका कितें त्रास आसा अशें न्ही कटक कटक आवाज कित्याक दिमेन आमचे जशें आमी पड्डे लातात घरांत तशें थोडे पड्डे असतात आमी तांकां प्लायका म्हणटात आमचे भितर ते जेन्ना तुमी दिमी बँड करतात नीट करतात तेन्ना ते पड्डे हाजेर दिमेचेर ते काटे झरतात वयर सकयल फाटी फुडें वतात आनी ताजो आवाज येवपाक शकता एक ते हांकां कांय तसले बाबी कांय करपाक गरज आसा स्पेशली हांव सांगपाक सोदता पेरंट्सांक जे भुरगीं यंग भुरगीं आसा तांकां अशी खूब फावटी म्हणटा आवाज येता आवाज नॉर्मल चिंता करपाची गरज ना एट धीस एज एट 47 मिसेस परेराक जसो आवाज येता कटक कटक देर आर टू थिंग्स आय कॅन थिंक ऑफ की एक वेळ तुमकां अर्ली आर्थरायटीस आसा काय अर्ली आर्थरायटीस आशिल्ल्या कारणान समज बारीक बारीक ऑस्टिफायड जाले तेन्ना ते पड्डे चड घासतात ताजेर आनी तो आवाज येता कटकट आवाज ताजे खातीर येवपाक शकता पूण त्या आवाजा बरोबर समज दिमी दुखता दिमी सुजता जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट काळजीची बाब आसा तर तुमी ते पळोवन घेवपाक जाय की तुमकां ते त्रास आसा काय ना आनी ते प्रमाणे ताजो ट्रिटमेंट करपाक जाय फक्त आवाज येता म्हणून भिवपाची गरज ना एब्सोल्युटली म्हणजे म्हाका मातसो दिस यू कॅन म्हणजे जर तुमकां पेन व्हडलेशें ना सूज ना जाल्यार तुमकां थोडोसो हो आवाज तुमचे ओवरलूक करूं येता कारण एकदां ती न्हिदली काय मागीर आवाजूय येवचो ना होपफुली बरें आसा डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो 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 हां विचार हांव मारगांवचो उलयतां कार्मिना डायस कार्मिना बाय विचार म्हणजे 2 वर्सां भुरगीं तेजे न्हू पांये उसळटाय डॉक्टर कितकोन ते 4 वर्साच्या भुरग्याचे पांय उसळटा 2 वर्सांचे 2 वर्साच्या होय अच्छा पण पांय उसळटा कितें जाता नक्की म्हणजे डॉक्टर ते डॉक्टरा दाखयल्या ग्रोईंग पेन्स म्हणटाय पूण तेका ते सोंसपा जायना डॉक्टर खंय दुखता आख्खा पांय दुखतो एक पाटी 6 मंथ आसतना बेडा वयर पडून पांय फ्रॅक्चर जालो एक रायट मागीर दोनूय दुखताय तोच दुखना तेजो एक दीस हो दुखला दुसरो दिसतो मदें हात दुखतो म्हण डॉक्टर ते नाही दुखता पण असं म्हणजे बोन म्हणजे हाडा आसा थंय दुखता काय सबन हात दुखता म्हणजे कसं एक्झॅक्टली नेचर कसो आसा की डॉक्टर नाही आता म्हाका सांग तो जॉइंट बी आसा थंय जॉइंटा कडेन दुखता काय सबन हात दुखता अशें ना बेश्टो अशें करून मोदें हिंगा बोटांक अशें ओ पांयाक हिंगा दिमी कडेन बरें सदां दुखना डॉक्टर केन्नाय दुखता अशें म्हणटा ती तर जशें की हांगा आमकां 2 स्पेशालिटीज इनवॉल्ड आसात एक तर ऑर्थोपेडीक आनी एक पिडियाट्रिशियन 2 वर्साचें भुरगें आतांच उलोवपाक सांगपाक लागलां हाज्या अर्थान ताका दुखपाक लागता तर आमकां अशें ओपीडीन खुबशे भुरगीं सुद्दां आवय बापूय येता की दुखता सिरप कॅल्शियमान खुबशे बरें जाता कित्याक थोडे कॅल्शियम डेफिशियन्सी आसतात ते पण समज तर हे पर्सिस्टंट जाले 3-4 महिने तशेंच तुमकां दिसता की परते परते उरता 6 महिने जाले तशेंच उरता जाल्यार तांचे ते कॅल्शियम लेवल्स बी चॅक करून गरजेचे आसा एक पिडियाट्रिशियनाक पयलीं मेळात आनी जाय पडले जाल्यार एक ऑर्थोपेडिशियनाचो एक सल्लो घेयात तुमी कारण पळोवपाक की कित्या कारणां खातीर जाता हाडाची कितें दुयेंस आसा काय ना तुमी सांगता तुमकां म्हाका दिसना की कितें दुयेंस आसूं येत हाड मोडला ते पडून पडला आसूं येत तर काळजी करपाची कांय रिजन ना तुमी पयलीं तुमच्या भुरग्यांच्या दोतोराक मेळात गरज पडल्यार ऑर्थोपेडिशियनाक मेळात आनीक एक सादें एक सिरप मँगो सिरपाचे मँगो फ्लेवराचे सिरप घेवपाक जाता आनी ताणें तें जाता म्हाका आमकां एक डॉक्टर फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो डॉक्टर या आय एम जॉयस लोबो Yeah, you know, my both the knees are paining very badly. My mother has undergone TKR in GMC for both the knees together at 76. Now I'm fearing whether the same sickness might come for my knees. Because I had gone for one checkup at Lions Club and they had checked one knee. They said I'm on the border. What is the test I have to undergo to check the density of the bone? Bone density meter. Okay, you tell me, what is your age? I'm 45 now. And what is your work? I'm a housewife. Okay. But my right knee is paining very badly than the left. And if I wear high heels, it pains more. If you wear high heels? Yeah. So best simple advice is... if I walk and all too much and all, then it pains. But I'm fearing that same thing might from my mummy might come to me. Is it hereditary? Okay, that apprehension is quite rational because since your mother has undergone both the knee operation, you may also have the fear that you may have to undergo the similar problem. Okay, doctor. That is one small note is that प्रत्येक दोतोर म्हाका आर्थरायटीस नी रिप्लेसमेंट करचें पडटलें चुकीची गजाल कित्याक एवरी आर्थरायटीक नी डज नॉट रिक्वायर नी रिप्लेसमेंट कळ्ळें की प्रत्येक हाजें नी रिप्लेसमेंट करपाक जाय अशें ना आमचो इट्स अ गुड थिंग की लोकांक अवेरनेस आसा की नी रिप्लेसमेंट करून आपूण बरें जावपाक शकता बट तुमकां सांगपाक हांव हें इच्छिता की प्रत्येक जॉयंटाक रिप्लेसमेंटाची गरज नासता तुमचो स्पेसिफीक प्रश्न 45 इयर्स एज डेन्सिटी टेस्ट जशें म्हळें ऑफकोर्स येस बरे टेस्ट आसा डेक्झा म्हणटात ताका ड्युअल
एमिशन एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री ताणें आमकां तुमची बोन डेन्सिटी कितली आसा तें पळोवपाक शकता. सो तुमकां ऑस्टियोपोरोसिस जातलें तुमकां आसा काय जावपाचे चान्सीस चड आसात हें आमकां ताजे वयल्यान कळटा आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट सुरू करपाक जाता. दिम्याचा प्रॉब्लेम ऑल्सो आय विल लायक टू मेक अ नोट की युअर फीट आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू फीट. समज फ्लॅट फूट असले फ्लॅट फूट तो तुमकां तो वजन दिमेचे सारकें पडना दिमेचेर पडना कमरेचेरय पडना. सो समटायम्स यू नीड फुटवेअर मॉडिफिकेशन. Footwear modification itself is one of the treatment of knee pain and back pain. Correct. Young people with flat feet, pronated feet म्हणतात ताका आमी की तांची ते पांयार चलप सारकें जायना. सो स्ट्रेस लेवल ऑन द नी इज डिफरंट एंड बॅक इज डिफरंट. सो अ कंप्लीट इव्हॅल्युएशन वी शुड नॉट ओनली थिंक लायक घोड्या भशेन न्ही फक्त दिम्यो पळयल्या काबार जालें. दिम्यो पळोवपा जाय सकल पांयाची ठेवण पळोवपा जाय कशी आसा ती. तर त्या प्रमाणे तुमी इव्हॅल्युएट करून घेयात. तुम्ही जसे तुमचे कन्सर्न आसा की हेरिडिटरी ऑफकोर्स येस ऑस्टिओ आर्थरायटीस समटायम्स रन्स इन द फॅमिली. सो तुमकां तुमच्या आवयचे बायोलेटरल दोन्ही सायडींतल्यान रिप्रेझेंटेशन जालां तुमकां साहजीक आसा की यू आर मोर ऑन द हायर सायड की तुमकां एक चान्स पडपाक. सो तुमी तें आतांच काळजी घेवपाक जाय. सो ऑस्टिओपोरोसिसा खातीर आनी हाजे खातीर तुमी ती इव्हॅल्युएट करात आनी गरज पडल्यार थोडे फुटवेअर मॉडिफिकेशन आनी व्यायाम करात तुमी बरी जातली नक्की. अच्छा म्हणजे तांणी सांगलें की आपले ते हाय हिल्स ते मातशें तेंच्यांनी मॉडिफाय करून घेवपाचे वॉट विल बी एक्चुअली सुटेबल फॉर हर अकॉर्डिंगली शी हॅज टू मॅच. डॉक्टर तुम्ही बरीच मोलादीक आणि रंजक अशी माहिती आमकां सांगतात आणि त्याचप्रमाणे हांव तुमकां एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न विचारना सोदता की जेन्ना तुमी म्हणटात की आमी थोड्या वेळा पयलीं उलयताले की हे जे स्पोर्ट्स इंजरी असतात तातले थोडेशे तुमी एक मेन्शन केलो की स्टेम सेल रिप्लेसमेंट म्हणजे हे करतात ते एक्झॅक्टली म्हाका थोडक्यान तुमी सांगा स्टेम सेल जे आतां तुमचे हे करपाचे यूज करपाचे जे थेरपी आसा ती हाव फार इट इज इफेक्टीव वेर इट इज पॉसिबल म्हणजे इन वीच कंडिशन्स वीच गिव्स अ बेटर रिजल्ट म्हणजे बाबा यू कॅन से डेफिनेटली विथ दीस यू कॅन म्हणजे कारण आता खुबशे फावटी येता स्टेम सेल थेरपी दो इट इज प्रॅक्टीस एट लॉट ऑफ प्लेसीस still they are saying still it is in the experimental stage म्हणजे I am not defying this thing so but where you can assure की बंदा ह्या हातून कंडिशनान most of the time I can assure you that म्हाका ह्या कंडिशनान बरें दिसतलें किंवा बरें जावपाचे चान्सीस आर हाय. Definitely you cannot say 100%. So that because it's something new you have mentioned, so I want to. In brief, stem cells जे असतात पण एकच तरेचे नसतात वेगळे तरेचे स्टेम सेल्स असतात. सो आमकां जेन्ना आतां ऑपरेशन करता आसता इजिली अवेलेबल स्टेम सेल्स खंयचे मेळपाक शकता फ्रॉम द पेशंट्स ओन ब्लड. ते ओन ब्लड काडून ते आमी ते एक मशिनान ते सेंट्रिफ्यूज करून ते स्टेम सेल्स असतात आमी ताका प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा म्हणटात ते यूज करपाक जाता. सो ताचे वेगळे लायक टेनिस एल्बो हील पेन हातून आमी ते यूज करून ते पूण कितें आसा की एकच इंजेक्शन दिवन जायना एक वेळ 2 वा 3 इंजेक्शन दिवची पडटात. म्हाका फॉर्च्युनेटली हांव जर्मनीन वी वर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन दीस आनी आय वॉज अ पार्ट ऑफ दीस स्टडी सो आय हॅड टू यूज अ लॉट ऑफ स्टेम सेल्स ऑन माय पेशंट अँड रिजल्ट्स आर फॅन्टॅस्टीक. व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट इज कार्टिलेज जशें आमी आतां किडनी ट्रान्सप्लांट केले म्हणटात तशें देर इज इन ऑर्थोपेडीक इन स्पोर्ट्स सर्जरीज आर्थ्रोस्कोपीक तुका कार्टिलेज ट्रान्सप्लांट करपाक जाता की जे मनशान स्पोर्ट्स स्पेशली स्कियर्स थंय आमी जे आयसान स्केटींग करतात तांकां बी कार्टिलेज इंजुरीज जाताली. कार्टिलेज कपचोच गेलो कितें करतले कांय करपाक जायना पयलीं ताका ट्रिटमेंट नाशिल्लो आतां आसा आर्थ्रोस्कोपी करपाची कार्टिलेज इल्ली काडपाची ती 6 आठवडे कल्चर करपाची आनी तुमचीच कार्टिलेज परती दुर्बिणींतल्यान परती भितर घालपाची. सो दीस इज ऑल्सो अ सबसेट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो अ स्टेम सेल थेरपी. सो दीस इज we have to see that technology advances with time. Correct. And our methods and our treatment modalities have to advance with technology. Correct. So these are some of the latest things which are available and I am striving म्हाका हांवें थोडी मशिनां बी हाडल्यान आनी ते आमकां आतां गोंयान अवेलेबल जावपाचें. व्हेरी गुड. थँक्यू डॉक्टर. म्हाका दिसता आयच्या कार्याच्या माध्यमांतल्यान बरीचशी मोलादीक रंजीक आनी त्याच प्रमाणे नवीनतम म्हणजे बाबा ह्या फिल्डान नवें कितें आसा तांची म्हायती तुमचे मेरेन पावल्या आसतली. येता त्या आठवड्यात आमच्या बरोबर आसतले डॉक्टर शिरोमणी गोयल सिनियर कन्सल्टंट कार्डिओथोरॅसिक एंड वस्क्युलर सर्जन. तो म्हणसर तुमचे हार्टा विशीं तुमच्या शिरां विशीं आशिल्ले प्रश्न तयार दवरात. ह्या कार्याचो असोच मोग आसचो आनी ही कार्य आतां आमी हांगा सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. डॉक्टर तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.